महाराष्ट्राचे सभापती राहुल नार्वेकरान मंगळारा गोंय विधानसभेक भेट दिली। गोंय विधानसभेचे सभापती रमेश तवडकरान तांकां येवकार दिलो। विधानसभेचे कामकाजा विशीं ई विधानसभा आनी ऑनलायन पद्दतीन विधानसभा कशी करची तशेंच बऱ्या पद्दतीन देवाण घेवाण कशें आसचें ह्या विशीं तांणी सभापती रमेश तवडकरा वांगडा चर्चा केली। इथे गोव्याचा दौरा करत असताना सन्मान्य सभापती साहेबांची भेट घेऊन त्यांनाही दिवाळीच्या शुभेच्छा देऊन महाराष्ट्र आणि गोव्यामधल्या जे लेजिस्लेटिव्ह प्रॅक्टिसेस आहेत त्या कशा इम्प्रूव्ह करता येतील आणि दोन्ही लेजिस्लेचरमधनं रेग्युलर इंटरॅक्शन ठेवून इकडच्या चांगल्या प्रॅक्टिसेस महाराष्ट्रातल्या चांगल्या प्रॅक्टिसेस पार्लमेंटरी डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन करण्यासाठी कशा आपल्याला वापरता येतील यावरती चर्चा करण्यासाठी मी सन्मान्य गोव्याच्या विधानसभेचे सभापती यांची भेट घेतली आणि अनेक विषयांवरती चर्चाही केली। राज्यात विकास कामं कशी चालू आहेत, असेंब्लीमध्ये लेजिस्लेटिव्ह प्रॅक्टिसेस कशा चांगल्या इंट्रोड्यूस केल्या जात आहेत, त्याचप्रमाणे ई विधानसभा ही कशी राबवली जात आहे आणि विधानसभेला डिजिटलाइज करून जास्तीत जास्त सोयीसुविधा सामान्य जनतेपर्यंत आणि विधानसभेतील सदस्यांना कशा देता येतील यावरती गोवा विधानसभेने केलेलं उल्लेखनीय कामाचा एकूण आढावा घेण्यासाठी आज मी गोव्यात आलो। मी आज महाराष्ट्र विधानसभेचे अध्यक्ष आपले मूळ आमचे गोंयचेच नार्वेकर साहेब आमचे गोंयांत आयले। गोंयचे विधानसभेक म्हाकाय तांकां मेळपाची एकूच दिसाची इच्छा आशिल्ली। फाटी असो ते कार्यक्रम जाल्लो, ताका निमंत्रण आशिल्लें पण हांव पावपाक शकलो ना, पण आज योगायोग आयलो आनी ते विशेष करून दिवाळीचे शुभेच्छा आणि आमचे गोवा विधानसभेचे कामकाज कशें चल्लां त्या संदर्भात म्हायती घेवपाक आयिल्ले आनी एक बरे तरेचो सुसंवाद सादपाचो प्रयत्न जालो। म्हाका दिसता तांचो नेचर जो पळयलो जर जायत न्ही जाल्यार हांव जेन्ना विधानसभेच्या पयल्याच फावटी जेन्ना अध्यक्ष जालो म्हाकाय दिसतालें की सत्र सादारणशे गोंयांक 25 ते 30 दीस चलता, त्यामुळे गोंयच्या जनते खातीर आमी 365 डेज विधानसभेचो अध्यक्ष म्हणून कशा तरेन सेवा दिवपाक शकता ही भुमिका म्हाजी आशिल्ली आनी त्या भुमिकेक काम करता। म्हाका दिसता महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष नार्वेकर साहेब तांचोय तीच भुमिका आसा। तांचो स्वभाव बाकी सगळ्यो गजाली आसा त्यो समजून घेवपाचो बरोय मेळ्ळो। एक गोंयकार महाराष्ट्राच्या विधानसभेचो अध्यक्ष म्हणून आमकां गर्व करता आनी म्हाका दिसता दोन महाराष्ट्र आनी गोंयचे विधानसभेचे अध्यक्ष आसा आमी मेळून जर अशा जर कांय ज्यो एक इनोवेशन हाडपाक जर प्रयत्न करपाक शकले जर जायत न्ही जाल्यार म्हाका दिसता गोंयांक आनी महाराष्ट्रा हाजे म्हळ्यार एक बरो सुसंवाद समन्वय करूंक शकता। त्यामुळे तांचे आज ते गोंयांक आयले, म्हाका प्रत्यक्षाक मेळ्ळे, आमचे पत्रकार बंधूक मेळ्ळे आणि गोंयच्या सगळ्या लोकांक ताणें शुभेच्छा दिल्या आसा। परत एकदां तांकां